नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. कारवार शिरवाडच्या अतिक्रमण जागा संग्रम करा. जिल्हाधिकारी कर्नाटक दलित रक्षण वेदिकेलो विनंती अर्ज. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा कारवार तालुक्यात शिरवाड ग्रामात सुमार 35 ते 40 वर्षांच्या साधारण 200 कुटुंब निराश्रित आणि अरण्य खात्याच्या जाग्यात वास्तव्य आसात. जाल्यार या कुटुंबाक कनिष्ठ मूलभूत सवलती सुद्धा सरकाराकडच्यान मेळ्ळे ना. मूलभूत सौकर्यासाठी जागो सक्रम जावच पडता म्हण हे सगळे कुटुंब मूलभूत सवलती पासून पयस आसात. हो अतिक्रमण जागो सक्रम करसाठी खूप वेळा संबंधित कुटुंबान संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याक तसेच जिल्हाधिकारीक, जिल्हा पंचायत मुख्य कारवणाधिकारी, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यनिर्वहणा अधिकारी हेंचे कडेन खूप वेळा चर्चा केली. जाल्यार मौखिक भरोसो दिल्याशिवाय प्रत्यक्ष ते अंमलात काहीच झाले ना. या लोकांक ग्रामपंचायतीतर्फेन घराक नंबर, विद्युत संपर्क, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड हे सगळे मेळ्ळा तरी हिंग वास्तव करच्या कुटुंबाक त्या जाग्यार वास्तव करते म्हण काही जण येवन हो जागो निराशित आलो हिंच्यान खाली करा असो वाद घालतात म्हण संबंधित वास्तव करचे सदस्य आरोप करतात. पण जनप्रतिनिधी फक्त निवडणुकी वेळार येतात असो आरोप हेंचे संबंधित कुटुंब करतात. या जाग्या वयल्यान उठव जाल्यार आमकां दुसरे कडेन आमकां पर्यायी व्यवस्था केल्यार आमी या जाग्या वयल्यान उठूक तयार आसात अशें तेमी सांगतात. या विशयाचेर कित्येक वर्सांच्यान संबंधित अधिकाऱ्याक अर्जी दिली तरी कसल्याच आजपर्यंत समस्येचे परिहार जालो ना म्हण कारवारच्या कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिकेन या अतिक्रमणदाराक मानवीय दृष्टीन मूलभूत सौकर्य मेळसाठी जिल्हाधिकारी अर्ज दिवन 15 दिवसात कितें तो निर्णय दिन जाल्यार सगळे अतिक्रमणदार, कुटुंबाल सदस्य आणि तेमकां सहाय करचे सगळे जाण शिरवाडच्यान कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पादयात्रा करून आंदोलन करतले आणि जिल्हाधिकाऱ्याल्या मुखार धरणीक बसतले अशें आज कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिकेचे जिल्हा अध्यक्ष अलिशा एकलपाटी हेमी जिल्हाधिकारीक अतिक्रमणदारा मार्फत अर्जी दिला. हेजेर जिल्हाधिकारी किती निर्णय घेता तेजे कडेन सार्वजनिकांचे लक्ष आसा. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಜಾಗವನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಜಾಗವನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೋಲೋ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಬೋಲೋ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಯಾದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದವರು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗ ಬಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು, ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ 25 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿನೇ ಇವ್ರ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಾದರೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು 15 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದಾದ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಶಿರವಾಳಿಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ 2008 ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು 84 ಅದ ನಂತರ ನಾವೇನು कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो दिवसाठी राज्यान केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडूं जाय. जोयडा कुणबी समाजाची मागणी. जोयडा कुणबी समाजाचो अनुसूचित जमातीचो प्रश्न केंद्रात रेंगाळते पडिल्लो आसा. हो प्रश्न मार्गी लावसाठी राज्य सरकारान विशेष प्रयत्न करूं जाय. केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडून कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळोवन दिवं जाय अशी मागणी कुणबी समाजाचे मंत्री उमेश कत्ती हेंचे कडेन केली. वन मंत्री उमेश कत्ती हेमी जोडा वचून वनाची माहिती घेतली. त्यावेळार जोडा तालुका कुणबी समाज विकास संघटनेचे अध्यक्ष अजित मिराशी आणि पदाधिकाऱ्यांनी तेमगेली भेट घेऊन कुणबी समाज आणि तालुक्यातल्या विविध विषयाचेर चर्चा केली.
कुणबी समाजाक आज अनुसूचित जमातीचो दर्जो दिवचो खरीच गरज आसा. त्याका लागून केंद्र सरकाराचें लक्ष या विशयाचेर घालसाठी राज्य सरकारान मुखार येवंक जाय अशी विनंती या वेळार कुणबी समाजान केली. त्या वेळार कुणबी समाजाचो विशय आमी केंद्र सरकारा कडेन दवरू अशें आश्वासन मंत्र्यान दिलें. या वेळार संघटनेचे सचिव विष्णू डेरेकर, उपाध्यक्ष उमेश गावडा, महेश मिराशी, प्रेमानंद वेळीप, माजी अध्यक्ष डॉक्टर जयानंद डेरेकर, समाज कार्यकर्ता रवी रेडकर उपस्थित आशिल्ले. राज्यातले ऑक्टोबर 25च्यान 1ली ते 5वी शालेय वर्ग सुरू. कारवार. कोविड महामारी लागून राज्यात 1.5 वर्साच्यान बंद आशिल्ली 1ली ते 5वी शाळा वर्ग ऑक्टोबर 25च्यान सरकारान काही नियमांचे पालन करून सुरू करूंक संमती दिला. राज्यात कोरोना संक्रमणाची लागण उतरते असून कोविड तांत्रिक सल्ला समितीच्या संमतीन शाळा सुरू करतो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतला. शाळा सुरू करताना काही नियमांचे पालन करचे गरजेचे म्हण मार्गसूची प्रकट केला. पालकाल्या अनुमतीनच विद्यार्थ्यांक शाळेत घेवचे. शाळेत विद्यार्थ्याली हजेरीची सक्ती ना. शिक्षक आणि शाळा कर्मचारी हेमी दोन्ही कोविड लसिका घेईल उरू जाय. सध्या वर्ग 50% विद्यार्थ्यांक मात्र अवकाश. वर्गात शिक्षकान मास्क धारण करचे सक्तीचे. शाळेचो वर्ग अर्ध दिवस मात्र सुरू उरतलो. वर्गात 1 मीटर अंतराचेर विद्यार्थ्यांक बसू जाय. विद्यार्थ्यांक वर्गात सामील करून घेताना पालकाली अनुमती गरजेची. शाळेत पहिलो हप्तो विद्यार्थ्यांक कोविड मार्गसूची बद्दल सविस्तर माहिती दितले. 1ली ते 5वी विद्यार्थ्यांक अर्ध पाठ मात्र शिकयतले. नोव्हेंबर 1 तारखेच्यान पूर्ण प्रमाणात वर्ग सुरू जातले. नोव्हेंबर नंतर विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार वितरण करतले अशें प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण मंत्री श्री BC नागेश यांनी प्रसार माध्यमांक माहिती दिला. जोयडा ते गंगोडा बस सेवा सुरू करण्यासाठी आंदोलन. ग्रामस्थान केलो रस्ता रोको. जोयडा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडाच्यान गंगोडा या प्रदेशात कर्नाटक परिवहन मंडळाची बस संचार सुरू करा म्हण गंगोडा ग्रामपंचायत व्याप्तीचे शेकड्यांशी सार्वजनिक जोयडा तहसीलदार कार्यालया लागीं मुख्य रस्ता रोको करून आंदोलन केले. गेल्या 2 वर्सांच्यान संबंधित बस सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित खात्याक जिल्हाधिकाऱ्याक अर्जी दितेर आसात. बस सेवा ना जाल्ल्यान शालेय विद्यार्थीक आणि सार्वजनिकाक जोयडा येत जाल्यार 10 किलोमीटर चलत येवचे पडटा म्हण जोरदार शक्ती प्रदर्शन करून रस्ता रोको केलो. जाग्यार जोयडा तहसीलदार श्री संजय कांबळे हेमी येवन आंदोलनात जमिल्ल्या सार्वजनिकाक 1 हप्त्या भितर बस सेवा सुरू करता म्हण मौखिक आश्वासन दितरेत रस्ता रोको केल्ल्या लोकांन रस्तो खुल्ला केलो. या वेळार गंगोडा ग्रामपंचायत अध्यक्ष सुब्राय हेगडे, सदस्य प्रवीण देसाई, दत्ता देसाई, चंद्रकांत देसाई, दिलीप नायक, शाळा आणि कॉलेज विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. कुमटात स्कूटी आणि मिनी ट्रकाचो अपघात. स्कूटी सवार गंभीर जखमी, आस्पत्रेत दाखल. कुमटा तालुक्याच्या होसकट्टा वळणाचेर स्कूटी आणि मिनी ट्रकाचो अपघात जालो. स्कूटी सवार गोकणचो चिन्नदकेरी निवासी श्री पांडुरंग भट हेमी कुमटाच्यान गोकर्ण वयताना हो अपघात घडलो. मिनी ट्रकाच्या फाटले चक्राक स्कूटी वाहन शिरकून पांडुरंग भट हेमकां अनाहूत घडला अशें प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. स्कूटी सवाराक पांयाक मार लागून खाजगी अँब्युलन्सा मार्फत गोकर्ण सरकारी आस्पत्रेत दाखल केला. घटनास्थळावर काही वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या प्रकरणाची पोलीस ठाण्यार नोंद जाला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद. ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಜಾಗವನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೋಲೋ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ